yesterday only the Rama Khan has been arrested and lot of political leaders have been supported. What is the RG statement? पळय आरजी आमी काल हांवें ऑलरेडी ट्वीट केल्लें आसा की जे एक्टिविस्ट जावं नाजाल्यार सिवील सोसायटीचे मेंबर जावं जे गोंयांक लागून आवाज काडटा जेन्युइनली आवाज काडटा तेंच्या वाटेन आमी आसतले म्हणून. आनी काल जी अरेस्ट जाला ही अरेस्ट ही न्यू अरेस्ट न्हू. हेच्या पयलीं अशें कितले अरेस्ट जाला. म्हाका रातच्या 12 पुलीस स्टेशनाचेर येल्लो आसा. रातच्या 12 म्हाका अरेस्ट केल्लो आसा. आनी असो पुलीस स्टेशनार व्हरोन बसोवन म्हाका दिसता कमीत कमी 10-15 फावटी व्हरोन बसयल्लो आहा. फूल आख्खो दीस बसयल्लो आहा. सो जेन्ना ह्या सरकाराच्या अगेन्स्ट फायट कोण करतलो, ह्या सरकाराच्या अगेन्स्ट कोण उलयतलो बीजेपीच्या, तेका अरेस्टूय जातलीत, FIR जातलीत. हांवूय 6 केसी झगडटा. हांवूय म्हयन्यांच्यान 6 फावटी कोर्टान आसता, कोर्टान वयता. सो नथींग न्यू. हे BJP कडल्यान अशें कितें जावंक ना जे फर्स्ट टायमूच जाला म्हणून. हें जायत रावतलें. सो तेका लागून लोकांनी विचार करपाक जाय की आमी कोणाक निवडून हाडटा. आयज जेन्ना आमकां अरेस्ट जाताली तेन्ना थोडे लोक हांसताले, एन्जॉय करताले, बरें जालें म्हणटाले. कितें आसा, आयज म्हाका जाल्यार फाल्यां तुका. हे लोकांनी जनरल पब्लिकांनी विचार करपाक जाय. जेन्ना तुमच्या घराचेर कितें तरी येतलें ना तुमच्या वाड्याचेर कितें येतलें, जेन्ना तुमी आवाज काडटले. आयज थोडे लोक आवाज काडटा पूण जेन्ना तुमी आवाज काडटले तेन्ना तुमची परिस्थिती हीच आसतली. हे लोकांनी विचार करपाक जाय. कित्याक हो सरकार जो आसा हो सरकार गोंयकारांचो आवाज दामपाक हांगा येयल्लो आसा आनी तो दामीत रावतलो जो पर्यंत लोक तांकां वोट मारतले, जो मेरेन तेंच्या फाटल्यान लोक फाटल्यान तांकां कॅम्पेन करीत रावतले, तो मेरेन ही मस्ती अशी चलत रावतली. थँक्यू.